5 दीस जाले नळाक उदक ना म्हूण जर्मे 70च्यो बायलो PWD ऑफिसात पावल्यो। ह्या सिजनातली तांची ही तिसरी फावट। आयिल्ले खेपो ऑफिसर तांचे कानाक घालतात। आमकां 5 दीस जाले उदक ना आता। आयज आमी सगळे लोक उपाशी आसा, उदक पिवंक सुद्धा उदक ना घरात। 5 दीस जाले आनी आता टँकर धाडला आमकां आनी तो उदक सोडटा तो आमच्या वाड्यारूच सोडिना, बाकी सगळ्यांक सोडटा गांवांत। सकाळी सोडटा तो सांज पर्यंत चालू आसता तांकां उदक। टाके लोक वयता पळय, लोक पोर्टूसून काडून वयता टाके इथे पोर्टू काडून वयता पळय, ऑपरेटर ना विचारलो कोण म्हणटा का आता टाके येता पळय, आता उदक आमकां सगळे वयता, कोण चप्पल आणून वयता काय ताका टाके लोक ना काय ना टाके लोक ना पळय, कोणी वयता पळय। आमचे मांडमेर कित्याक एक सांगता पळय तुका, हाफ पळय चेंज करपाचे, ऑपरेटर आमकां नाका ते दुसरे खुजे गांवच्यान दवरपाचे, हे आमचे गांवातले ऑपरेटर आमकां नाका। ताका सांग, आमी ते दिसा हांवें परत फोन केल्लो एका विराज पाटीलाक, तेन्ना ताका सांगले हांवें फीडबॅक। विराज पाटील कोण हो? जी ओके। ताका आमी सांगले की तुमी मातसो येवन तुमी पळया सर, आता आयज परत आमकां 4-5 दीस जाले उदक ना म्हणून। जाल्यार साहेबान सांगलें ना तुमच्या सारखे जर फीडबॅक मेळटा जाल्यार आपूण खंय कितें तरी कर, पण त्याच्या उपरांत आमकां चड हो प्रॉब्लेम वाडला। म्हणजे ह्या कारणान म्हाका दिसता त्या 15 दिसांक तेंच्यांनी आमी हांगा येयली म्हणून चडच तेंच्यांनी चिचीच्या मळार कितें 50 वाल आसा तो चॅक करा झाला, तेंच्यांनी काय करूंक ना। ते वचून पळयले तेंच्यांनी, पण ते काय तेंच्यांनी उपाय त्याचो करूंक ना। आणि हो पळय, हो आमचो ऑपरेटर आसलेलो, हो ऑपरेटर जवळ 7-8 वर्सां हय 7-8 वर्सां जाली आमचे लग्ना पयलींच्यान सांगता, कसलेय फंक्शन आसूं कितें आसूं तो उदक पावोवन तो सगळ्यांक पावयतालो आनी तेजीच कोणी तरी पूस मारली आनी ताका कामाचो काडून उडयलो। आता तोच आमकां जर दवरता जाल्यार ते ऑपरेटर जाय, नाल्यार आमकां ते ऑपरेटरूच नाका। ती पंचीन सांगता न्हू, चिचेच्या माळ्यार कनेक्शन म्हणा जाल्यार दाब्याक कशें वयता पाणी हे म्हणटा आमी। पंचीन तास जाल्यार आमकां पाणी येयना, तुज्या घरांनी तूं टँकर भरतय जाल्यार आमच्या घरान आता तेणी टँकर आपयल्लो, तो आम्ही आडान धरलो न्हू, आता येवन विचारचो ना तो ताका येवन घराकडे सो येयल्या कितें सांगतल्या आनी त्या रामनाथाक न्हू ताका आपय हांगासर अशें टँकर। ऑपरेटर कितें म्हणटा की तुम्ही जर आपली कंप्लेंट करीत न्हू जाल्यार तुमकां उदक कशें मेळटा आपूण पळयता म्हणटा वयल्यान। नाव सांगता ऑपरेटराचें त्या? ऑपरेटर नाव रामनाथ गावस। पयल्यान उदक सोडटाले, डेली काय उदक केळां मेळत ना। पयल्यान उदक सोडटाले 1 वर, केन्ना 2 दिसांनी केन्ना 3 दिसांनी। आनी आयज सोमारा उदक सोडलेले, मंगळार जालो, बुधवार जालो, आयज ब्रेस्तार, अजून पर्यंत गांवांत उदक ना। आमच्या वाड्याक तरी उदक ना अजून पर्यंत। सो आता लोकांनी रावपाचें कशें आनी जगपाचें कशें? वाडोवंक